बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा आणि आयच्या ह्या भागी संजेत भाग्यवत मोरी देवाची माता हे फेस्त संभ्रमण 2022 वर्स प्रारंभ करूंक एका कुटुंबा भशेन हांगासर सांगता जमल्या. सर्वेस्परदेवान फाटल्या वर्सा मोरये माया बरिफात आमचेर वतलेल्या कृपे आशिर्वादाचो आमी उपकार बाळ मोडटना ह्या नव्या वर्सा तिंचो आशिर्वादा आमचेर आसूं दी म्हूण आमी मागया. मोरी देवाची विशिश्ट रचना ह्या संवसारांत सोडवणारान जल्म हाडूंक तिणें सहकार दिलो. तिच्या मरिफात देवाचो पूत आमकां मेळ्ळो. मोरी देवाची आवय आमची आवय. ह्या आवयचो मोग सदांच आमच्या काळजांत आसूं दी. हर एका दिसा हर एका घडी तिची ससाय मागून आमी प्रारंभ करचे हे नवे वर्स कृपे आशिर्वादांनी भरलेलें तें जावं दी. सर्वेस्परा देवाची आशिर्वादां आमचेर आसूं दी. तो आमकां सांबाळूं ताचे मुखाबळाचो प्रकाश आमचेर पडो आनी तो आमचेर दया करूं अशें आमी प्रारंभ करचे हे नवे वर्स आमकां कुटुंबाच्या सहसंजाक गांवांत परगांवांत आसा तांकां आनी तशेंच ह्या संवसारांत आशिर्वादां बेसावा शांती समाधान हाडचें तसलें जावं दी. आनी आमी पेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवान स्विकार करचे बसत बरेपण जायतें आसा पूण आमचें थंय उणेपणी आसा. हे उणेपण आमी वळखुया कलत्या काळजान आतां आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मना शिंतून तोंडाक दुसारून वायट लागून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista, Kapulka.
फारीच दितात मारियट उषा मचादो तशेंच स्टीव डिमेल्लो आनी रॉयस्टन फायस आनी कुठाम सांगतास मेल्रिक डिसोजा ताच्या तेसावां पासत मागया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा आमच्या कुळाच्या एका स्त्रिये तिचे आंकवारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जावन तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून तुवें दिली आसता तुवें आमकां फोव केले देव ते आवयचे देणे आमी वळखून आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी वंदमायेच्या मेठांनी सरून जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक फावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्त्राच्या सस्नाक गणन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हणले आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलींक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलींचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार
सां पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आसा. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ बती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा खाला आशिल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म दूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून ओडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, भगात पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशीन दायजाचो वारसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. Servespor तुमचे सवय असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. गवळ्यांनी दावादावी वचून मोरयेक झुजेक आनी खवण्यांत न्हिदायिल्ल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयांत देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सक्कां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून ती आटयताली. जे की गवळी आपल्या आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायीत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे. एक वर्स गेलें तरी आनी थोडे घडयो उरल्या. वर्स काबार जालें. साबार जाणांच्या तोंडान तावन आमकां आयकूंक मेळटा. हालत सुरू जाल्लें म्हणलें बरें दिसता. तितल्या घडये भितर सगळें वर्स पाशार जालें. परतूच आमी नवें वर्स सुरू केल्लें. वर्स काबार जावन जालें. फाटल्या वर्साचेर एक इश्ट घालतना देवान जायत्या रितींनी आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. देवान जायत्या विशयांत आमकां आशिर्वादां दिल्यां. जायत्या रुपान पिडेंतले अनवरांतले राखून मेलां. आशिर्वादां दिल्यांत खंडीत आमी वळखता ती. आनी एक वाट पळयली जाल्यार फाटल्या वर्सांत इल्ले बेजाराई जाल्या जावं पुरो. थोड्यांच्या घरांनी 1-2 मोरणां जाल्यान जावं पुरो. थोड्यांची कामां गेल्यान जावं पुरो. थोड्यांक लुकसाण जालें जावं पुरो. ही आनी एक खूस जावन आसा. पण आज मिंगासर देवान दिल्ल्या सक्कड बेसांवा खातीर आयचो ह्या निमाणे घडये पर्यंत ताणें आमकां राखल्ल्या खातीर सांबाळिल्ल्या खातीर ताका अर्गां भेटोवंक
ताचो उपकार बावडूंक आनी मुखल्या वर्साक ताचे आशिर्वाद मागूंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. हे मीस जाल्या उपरांत भोवशा आमी सकाळी एकामेकाक भेटोवंक येता आसतना म्हणचें उतार कळ्ळें, हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. तरी एकल्याचें आमी बरें नवें वर्स म्हणटा, हॅपी न्यू इयर म्हणटा. आनी थोडी ती केशे भियेतात जाल्यार हे दोनसर हात दितली ह्या फुटलून धरतली पयस्तावून अशें म्हणून की सांगलां आमकां हॅपी न्यू इयर म्हणून. तितलें कॅर करना दिसता. जाल्यार आमी एकामेकाक बरें करनास विश करून येता, पूण वातावरण तितलें बरें ना म्हणलें बरें दिसता. वातावरण तितलें बरें ना. एका वाटेन पेपराचेर न्यूसाचेर आमकां बेस्तावणींत मेळटा. आतां कोरोना उणें जावन आयलें जाल्यार ताच्या उपरांत आतां आनी एक काल येता काय घेवनूच जालां काय थोडे कडेन आयलें काय आनी ते काल म्हणून नांव गुर्तना काम गुर्तना ते कितें जाता म्हणून गुर्तना लोकांक खरी एकल्या की येता काय पयलेच्या की स्पीड येता काय सट्टां की लागता काय जालें बरो म्हणून तसाच गुर्तना. तो एक आकांत आयलें जाल्यार पयलींचे बरीच मरतलें की कितें जातलें ह्या वर्सा कामां उसळटलीं की इल्लेशें मांडो उखलूंक सुरू केला. मात्र एक चूर इस्कालां तेणें इल्लें सुरू जाल्यात, तेणें ऑफिसाक वचूंक सुरू केलां, इल्लें कामां सुरू जाल्यात. आतां परतून जर तरी जायत जाल्यार कितें जाता म्हणलो एक आकांत एका वाटेन. आनी एका वाटेन आनी एक दुसरोच आकांत एंटी कन्वर्शन बील म्हणून येवंक सुरू जालां. क्रिस्तांवांचेर इदळूच हल्लो जावंक सुरू जाला. थोड्या इगर्जांचेर हल्लो जावनूच जाला. थोडे इस्कालां भितर वचून सिस्टरां मुखार रावून तांकां बेस्तायलां. आश्रयांक भितर रिगल्यात, आस्पत्र्यांक बेस्तावणी दिल्या. हें प्रचलनूच आसा. असलें एक म्हणटा ना एक वातावरण एक बरें म्हणून आमकां दिसना. नव्या वर्साक येता आसतना एका वाटेन हे पळयता आसतना मुखलें वर्स कितें जाता काय न्हू. कितें जावं दी आमी आमच्या मोतींत हे नवें वर्स खंडीत आमी सुरू करता करिचेच पडटा आनी आमची जिणी आमी मुंदरसून वचचेच पडटा. एक संगत मात्र आमी उडास दवरी सई. मोरयेक मुडव्यान सांगिल्ली नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाक असाध्य देखून त्या देवाच्या उतराचेर भरवसो दवरून ह्या मुखल्या वर्साक आमी मेट काडूंक जाय. कितें मुखार जातलें तें आमकां येदोळ कळीत ना, तरी पूण देवाचेर विश्वास दवरून एवरीथींग इज पॉसिबल फॉर गॉड म्हणलें चिंताप मोतीन दवर. देवाक सरसंगती साध्य आसा म्हणलें मोतीन दवरून आमी जर मुखार सरता खंडीत जावन आमचें जिवीत बरें जातलें. देखून ह्या नव्या वर्साक आमी सुरू करता आसतना 3 विशय आज आमी आठोवंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें आमी हें वर्स देवाच्या आनी मनगड्यांच्या बेसावान सुरू करचें. हाच्या पयल्या वर्साक आमी आयकलें हांगासर सर्वेस्पर देव मोइसेक सांगता आरोनाक आनी फुडाऱ्यांक सांग, आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन अशें सांग, तुमी इस्रायेलीतांक ह्या परी आशिर्वाद दिवंक जाय. कशें आशिर्वाद दिवचें? सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव, तूं न्ही. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर तुजें मुखामळ तुका ताचें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. म्हळ्यार आशिर्वाद दिता आसतना आपणाचे आशिर्वाद न्ही पूण सर्वेस्पर देवाचे. सर्वेस्पर देव तुका शांती दिवं दी, बरेंपण लाभोवन दी, ताचो उजवाड तुजेर पांकोवं दी, तुजें जिवीत बरें जावं दी म्हणलें आशिर्वाद तुवें इस्रायलितांक दी जय म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. उत्पत्ती ग्रंथाक आमी गेले जाल्यार आमच्या पवित्र पुस्तकांत इजाकान ताच्या दोगां भुरग्यांक बेसावून दिल्लें तुमकां कळीत आसूंक पुरो. जाकोब आनी एसाव. एसाव मलगडो ताका बेसावून दिवचें आशिल्लें पूण जाकोब मुखार आयलो आनी जाकोबाक ताणें बेसावून दिवंक जालें. ताच्या उपरांत एसावकी तो ना म्हणना ताकाय तो बेसावून दिता, कित्याक तो निमाण मरणाच्या घडयेचो आशिल्लो. देखून ताचें बेसांव ताच्या दोगांय भुरग्यांक तो दिता. म्हणून आमी आयकलें पाद्राबान सांगिल्ल्या प्रमाणे त्या भुरग्यांक जेजून आशिर्वाद दी जय म्हणून तांणी हाडलें आनी जेजून तांकां पटलून धरलें आनी तांकां ताणें आशिर्वाद दिलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. तशें म्हळ्यार देवाचे आशिर्वाद तुका आनी म्हाका आमच्या जिवितांत अति गरजेचें. आमचो संप्रदाय आसा.
आमोरी तेर्स जाल्या उपरांत बेसांव मागची एक रिवाज आसा की हॅलो भोवशा ना गे म्हणून चिंतल्यार एकत बेसांव मागची रिवाज ना नाजाल्यार तुमी हिंगानात जाणा भितर एक ती एक रिवाज आदी तावन देवून आयिल्ली भोवशा थंय काय तां गुड इवनिंग म्हणून येता गे म्हणून गुत्तना म्हाका बेसांव मागची रिवाज आमची आदली संप्रदाय आमोरी तेर्स जाल्ले तक्षण पयलो उमगार मेळिल्ल्या भुरग्याक आमी लोटून लोटून सांगता आयिल्ल्यांक पुरो हाडे वच बेसांव माग म्हणून आज एका रोसा गेल्लो आनी थंयसर रोसा गेल्ले कडेन व्हंकलेक मुखार रावयतात आनी रोसाक रोस कुसुंबेच्या पयलें मलगड्यांचें बेसांव दिजें म्हणटात तुमकां पत्ता आसतली ती रिवाज ही मलगड्यांचें बेसांव आमी हर एक फावटी बेसांव मागून मुखार येता भायर येता आसतना हर एक ताका माग येता आसतना जर आमी तें बेसांव मागोवन येता जाल्यार मीस जाल्ले तक्षण ह्या जाका आमकां हर एकल्यांक बेसांव दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आनी तें बेसांव दिवन लोकांक तो धाडटा तशें म्हळ्यार आमी देवाचें बेसांव मागोवंक जाय देवाचें बेसांव आमी घेवंक जाय तें देवाचें बेसांव आमी दुसऱ्यांकी दिवंक जाय देखून ह्या वर्सा आमी मुठव्यान आमी मलगड्यांचें बेसांव घेवया आमी पेल्याक बेसांव दिवया पूण तें देवाचें बेसांव देखून बऱ्या शेवन बेसांव दिवया कोणीय आवय बापायन आमरी जाल्या उपरांत भुरग्यांचेर राग आसा जाल्यार बेसांव दिवंक इन्कार करनाकात तें बेसांव देवाचें देखून देवाच्या बेसांवाक तुमी आडखळ येनाकात तें बेसांव दिया ल्हानांक कोणेय बेसांव मागलें जाल्यार बेसांव दिया आनी ह्या मरिफात देव तुमकां बरो करतलो आनी तुमचें थावन आनी एकल्याकी बरेंपण लागतलें देखून ह्या विशयाचेर ह्या वर्सा आमी इल्ली जत्राय घेवन देवाचें बेसांव मागया आनी देवाचें बेसांव दिवया दुसरो विशय आज नव्या वर्साक मेळ दवरता आसतना नवें वर्स जागतीक शांतीचें वर्स जागतीक शांती समाधानाचें वर्स फॉर क्रिसमसा वेळार अद्वेंतांत म्हणून आसतलें एनकंतार आमी म्हळें महिमा देवाक गुण सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी ते बोडव्यान गायिल्लें तें गीत अजुनूय आमी तें म्हणटा कितें म्हळ्यार जेजू मनीस जालो आनी संवसाराक शांती हाडून आयलो म्हणून आनी तें जेजूनूच ताच्या शिसांक धाडटनाय सांगिल्लें आसा शांती तुमकां म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणून सांगिल्लें आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां बंदकुडा भितर मेळटा आसतना थंयसर वचून पयलें ताणें सांगिल्लें शांती तुमकां आनी शिसांक आदेश दितना पिकावळ्या तेस्त आसा वगराडी थोडेच देखून हांव तुमकां धाडटा वसा तुमी आनी येता आसतना बुद्धी जावं पतें जावं कांय व्हरनाकात पूण खंयच्या घरा तुमी रिकतात त्या घरा रिकतना पयलें अशें म्हणा जाल्यार एक सांगना समाधान तुमकां म्हणून सांगा तशें म्हळ्यार तुवें खंयच्याय मनशाक भेटता आसतना खंयच्याय घराक येता आसतना पयलें तुवें शांती तुमकां या समाधान तुमकां म्हणूंक जाय म्हणटा गे आमी पयलें आनी जेजू आणखी मुंदरसून म्हणटा जर तुवें आशिल्लें समाधान ताचें थंय आसा जाल्यार तुवें मागिल्लें समाधान ताचे संगी रावतलें नंतर जाल्यार तर तुकाच फाटीं येतलें वस्तू मुखार पूण तुजें काम तुवें करीत जाय समाधान ह्या घराक समाधान तुवें तांकां दिजें जाल्यार पयलें तुजे कडेन आसा जेगी नाका गे आमचे कडेन पयलें समाधान ना जाल्यार आमी समाधान आनी एकल्याक दिवंक जाता जायना देखून आमचे कडेन पयलें तें समाधान आसूंक जाय देखून सांत फ्रांसीस आसीस मागता लॉर्ड मेक मी ए चॅनल ऑफ युअर पीस म्हाका मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ युअर पीस तुज्या समाधानाचें म्हाका एक हातेर कर म्हणून म्हळ्यार हांव वेताना खंय हांव वेतां तें म्हाका एक समाधान तुजें व्होंवून व्हरोंक समाधान हांवें दुसऱ्यांक दिवंक म्हाका तुजें एक हातेर कर म्हणून देखून आज आमी मागोवंक जाय सुमया आमकां सगळ्यांक तुजें समाधानाचें हातेर कर आमच्या कुटुंबांत जावं शेजारा जावं आमी खंय वेता थंय आमी समाधानाचीं हातेरां जावं आनी समाधान प्रसार करूंक आमकां आदार दी म्हणून आमी मागया पयलें खंय सुरू करचें समाधान दिवंक अफगाणिस्तानांत लढाई जाता खंय थंय या गे जम्मू काश्मीराक या गे आतां पोरपोर इश्टांनी आमच्याच गांवांत आशिल्ल्या
आसाम नागालँड आणि तेने गालोटो जाला देखून तेने ह्यागे समाधान दिवं. पहिले आमच्या घरा आम्ही पाकिस्तान केलांगे पण पहिले आमचे घर जर तर नासमाधानाचे बिडार जाला जाल्यार आमी थंयसर पहिले समाधान हाडूंक पेसाडया. एक समाधानाचे मनीस आमी जावया थंयसर. एकामेका बरें उतरां आमी उलोवया. आमच्या शेजाराक तसलेंच वातावरण आमी हाडलें जाल्यार सुमयान हाडिल्ली शांती सार्थक जातली. तिसरें, मोरी देवाची माता. मोरी देवाची माय म्हणून आमी आरंभातावनूच भोवीस सभा सुरू जाल्ल्या तावनूच तें आचरण करना येयल्या. पूण उपरांत त्या विशयातिल्ले समस्या उदेल्ल्या वेळार 431 इसवेंत 431 इसवेंत सिनोद सभा पयली आनी त्या सिनोद सभेचेर मोरी देवाची माता म्हणलें सत बावडताचें सत जावन प्रचार केलें आनी ताच्या उपरांत तें आमी सत मानून आयल्या. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत ते चिंता पळया तेंच चिंताक आमच्या मतीन सांपावल घालता आनी तो म्हणटा नेमलोलो काळ भरतस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एका स्त्रीये मुखांतर ताका धाडलो. देवान ताच्या पुताक देवाच्या पुताक एका स्त्रीये मुखांतर ताणें धाडलो. म्हळ्यार ती स्त्री देवाच्या पुताक आमकां दिवंक पावली. देखून देवाची माता म्हणलें सत आमी पवित्र पुस्तका मुखांतर मानून घेता. आज हें सत मानून घेता आसतना मोरी येतावन आमी कितें शिकया. हांव आज मस्त संगती सांगूंक वचना एकच संगत खंयच्या वेळार मोरी येतावन आमी शिकत जाल्यार एकच सत. पेल्या थंय बोरें मोल, पेल्या थंय इल्लो हुस्को. हे जर तर आमी मोरी येतावन शिकता जाल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत नंदन जाता. कित्याक एलिझाबेथ गरजेत आसली म्हणून मोरयेक कोणी सांगिल्लें बुडव्यान सांगिल्लें. पूण मोरी एलिझाबेथीन तिका आपोवनातिल्लें ये आमच्या घरा म्हाका इल्ली गरज आसा ना आपोवनातिल्लें. या मोरयेक कोणी सांगूंक नातिल्लें वचू तिची सेवा कर तांगेर वचून तिका तिच्या गरजांक पाव सांगूंक नातिल्लें. स्वयं प्रेरीत जावन ती भायर सरता आनी वेता आनी तिच्या घरा तिची सेवा दिता. काणा शाराच्या लग्नाक गेल्ले कडेन थंय तिका कोणेंय वत्तड घाल्लो ना. कोणेंय येवन तिचे लागीं सांगिल्लें ना वच कर म्हणून ना. तीच तांचे समस्या समजता आनी वचून जेजू कडेन सांगता. म्हळ्यार पेल्या थंय तिका व्हरतो हुस्को आसुल्लो. पेल्याचें नांव पाड करूंक ती बिलकुल तयार नासली. पेल्याच्या गरजांक खंयच्या रितीन पावचें म्हणलें चिंताप तिचें तें आसलें. देखून आज मोरी देवाची माता म्हणलें सत आमी नियाळटा आसतना मोरये बरी आमी जावंक प्रयत्न करयेत. पेल्या तें इल्लें बोरें मौन आमी दाखोवयेत. तांगेर वचून रावचें म्हणून ना. तांची सेवा करूंकच म्हणून तांच्या फाटल्यान वचचें म्हणून ना. आमी आनी एका रितीन चिंतचें जाल्यार पेल्या विशयांत खबरो करच्यो आसात जाल्यार बॅक बायटींग आसात जाल्यार पाड उलोवणें उलोवचें आसा जाल्यार तें आमी सोडल्यार खंडीत जावन गांव उद्दार जायत पडना. तुमी पाड उलयना तुमी बरेंच उलोवचें. कोणी आसात जाल्यार माणसांच्या देखून आमचे मदें कोणी तसले आसात जाल्यार आमी पेल्या विशयांत बरें उलोवंक सुरू केलें जाल्यार वायट कोणा कडेन ना म्हजे कडेन या. कांय इल्लें चडून कोणा कडेन ना म्हजे कडेन आसा. तशें म्हणून 10 जाणां कडेन सांगून तेचें गे तेंच वायट तुजे कडेन ना म्हजे कडेन ना. कित्याक देखून आमी जर बरें उलोवंक सुरू केलें जाल्यार आनी एकल्या विशयांत आमचे पैकी वायट म्हणलो कोणी आसचो ना. देखून सकट आमी बरें जावंक पावतले. हांव देखून ही 3 सतां आज आमी नियाळया. खंयचे प्रमाणे हांवें पयलें आमी बेसांव घेवया, बेसांव दिवया. सर्वेस्पराचें बेसांव दिवंक आमी फाटीं सरचें नाका. तें बेसांव दिल्ले वरवीं आमकांय देवाचें बेसांव मेळटलें. दुसरें सुमयान आमकां शांती दिल्या देखून आमी पेल्याक शांती समाधान दिवंक जाय. देखून आशिची बरी आमी मागचें कर सुमया आमकां एक समाधानाचें हातेर. आनी तिसरें मोरये बरी मोरी आमची माय देखून आमी तिची भुरगीं म्हणटा आसतना इल्लें म्हणी आमी तिचे बरी जावंक प्रयत्न करचें. पेल्या थंय हुस्को दाखोवन पेल्या थंय बरें मोण दाखोवन पेल्या विशयांत बरें उलोवंक आमकां प्रेरण दिवंक मागया. तशें आमी हें नवें वर्स सुरू करता आसतना सुमयाचें आशिर्वाद आमचे सुमेस्ताचेर आसूं दी. ह्या मरिफात आमचें जिवीत आनी हें वर्स आमकां संतोशाचें समाधानाचें आनी बरेपणाचें जावं दी म्हणून आमी मागया.
आमच्या भावार्थाची उसारणी करया सत्मंतान देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस मोलो आंकवार मुर्येतान जल्मलो कॉन्स्परेतान सोंसले ताका कुर्सा चडलो तो मेलो आनी ताका निके केलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पत्तो जिवान जालो सर्गा चडलो सर पदवेदरा देव बापाच्या उजव्यार बसला थंयच्यान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवी सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवानपण सोंसण्याचें जिवीत आमी सर्वेस्पर देव ताचो आशिर्वाद आमच्यार घालूं आनी आमकां तो सांबाळ सर्वेस्पर देव ताच्या मुखामळाचो प्रजाळ आमचेर तो फांको आनी ताची दया आमचेर आसो ही आमची आशा आमच्या मतीन काळजांत आसून आतां आमची सर प्रार्थना ताचे थंय आमी उसारया मोगाळा बापा पवित्र सभा सोडून वरच्या पापसाहेबाक सर गोवडी बापांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुजे कृपेन भर सगळ्या संवसारार तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचे मिसांव वावर करच्या तांकां तुज्या बऱ्या भलायकेन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबांच्या व्यक्तींच्या आनी मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगत याजकांक आनी फिरगत कुटुंबांक तुज्या आशिर्वादांनी भर आनी हर एका संद्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजून हे वरास मोगाचे आनी बेसावांनी भरलेले एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेन आनी कश्टा अनवरान विशेष जावन कोरोना पिडेक संपटलेल्यांक तुज्या दैवीक सक्तेन भर आपले कश्ट सोसून व्हरूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर्व याजकांक आनी लोकांक तुज्या भेसावांनी भर समेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्वीकार करूंक आनी धैर्यान प्रगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भावा भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभो तशेंच नवे वरास संतोशाचें जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा तुज्या व्हडा आदारार पातून आमी प्रारंभ करचे हे नवे वर्स आमकां समाधानाचे सरकुर्पे आशिर्वादांनी भरलेले जावं दी म्हूण आमी मागता ह्या वर्सा कितें आमकां राखून आसा तें आमकां कळीत ना तरी तुज्या व्हडा आदारार आमी पातयतना तुमचो तें सगळें बरेंपण हाडटलोय म्हूण आमी पातयता फुडें एकट्याची बरी भलायकी आमकां तूं दी मोरये मायाच्या माजतेन सदांच आमकां तूं राख क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Hare
मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसले जावं दी म्हूण तुमी मागा. आपल्या मनाखाली नेहमी आमच्या हे प्रभू सगळ्याच्या आदारात सगळे स्वर मानून घे. देवा आमच्या सरपदवेदरा बापा बरें तें सगळें तूं प्रारंभ करताय तुमचो तें शेवट पावयताय. भाग्यवान देवा मातेची दबाजी परो आमी आचरण करून संतोशान संपवता. तिच्या विनवणेन तुवें प्रारंभ केला तें कृपेचें काम तुमचो शेवट पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीभवन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सहस्राच्या देवा सवकाळी आनी सवंतय आमी तुका तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्यान वारी मायेक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडबी सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणता. तांचे संगता आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. असल्या तीन वर्षी काळजां बोध दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कथोलीक पवी सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी प्रगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी दयेन आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सुमेस्ताची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्त तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्यांनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वस्ती आनी कारण आमा सुमेस्ताक लाभच्याक आमी ते समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज भगवान मोरयेन आपल्या अंकवारपण सांबाळून संवसारच्या श्रोवणदाराक जल्म दिलो त्याच देवाच्या आवयक मोरयेक आमी मान करता. तेच परी तिच्या पतीक जुजेक तशेंच भगवान पेद्रू पावल आनी आंद्रे जाकोब सुवांव थॉमस फोले बार्थोलोमेव मातेव सिमांव तादेव
Lynn, Claire, Clement, Chris, Colonel, Cyprian, Lawrence, Crisogão, João, Paul, Cosman आणि Damião या तुझ्या धर्मदूतांक अनथ साक्षांक आणि सुमेश तुझ्या भगवंतांक आमी वंदिता तांच्या मागण्या आणि पुण्याच्या धर्मान तू आमकां सदांच लाग आणि आदार दी. बापा, तुझ्या मनेऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुझी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडिल्ल्या मध्ये दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून धीन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta gut pergetuya. बापा, आमी तुझे मनियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सर्गात चडण्याचो भक्तीपणे उडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि ही सडवणेची काल्स. हाचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बाबताच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदारा बापा, तुजो दूत हे बलिदान सर्गा तुझे मुखार व्हरो म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां तुझ्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मरण पावल्ल्या बाबार्थ्यांची काकुळट कर. बाबार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विसवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सुख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगवी काकुलतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें बळें नाका. पूण आमची पातकां बोगूस आनी जुआंव स्टेफन, मातियास, बार्नाबास, इनास, आलेक्झांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, परपेत, आगाथा, लुसिया, आग्नी, सिसिलिया आनी अनास्तासिया आनी ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता
त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या समुद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां ते मागणे भक्तीपणी आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकलेल्यांक आमकां तुज्या उदका कोतीन सर पातकांतली सुटय आनी विघ्नाकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो एकामेका शांती दिव्या जावन आसा जेजू भाग्यवंत आंकवार माया मरिफात आमकां लाभलोलो सोडवणदार देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा जेजून अंकवार मायताव घेतली कूड आणि रगत आमच्या कानांनी पिवून जाल्या या आमोली देण्या खातीर तशेंच ताच्या अंकवार मायाच्या आणि आमच्या हर एकल्याच्या आवयच्या देण्या बसत कतकती काळ जाण आमी तुका दिन वाचता जेजूच्या आवयच्या देखी प्रमाणे आमी चलो आणि या संवसारी जिवितांत तुझ्या पवित्र नांवा साक्ष दिव आणि हेमकां हे जेवण सासणी जिविताक उपकाराशें कर हे मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या देवस्तुते कार्याक आदार दिला तुमकां सुमेज सावन देव बरें करूं. इगर्जेक हांगा मुखार कदलां घालूंक आनी सगळी तयारी आनी मांडावळ केल्या श्रीमान सुजीत नरोना, उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी मेविस रोड्रिगस, सर गुरखरांक, CL आनी YCS सर सांद्यांक, स्वयंसेवकांक आनी सांगात दिल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जेंत आल्तारीक फुलां दान दिलें. नॉर्थ काद्री दुसऱ्या वाड्याच्या एका दानीक तशेंच उक्त्या मैदाना या मिसाक आल्तारीक फुलां दान दिल्या श्रीमती आयरीन सडाना आनी कोटाम अपर बिंदूर थर्ड हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे खातीर मागोवंक आमी उडास दवरया. फुलां हाडूंक आनी वाजां माडूंक सेवा दिल्या मेविस रोड्रिगस आनी बेतनी धर्म भयणीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सुमधूर गायना मरिफात देव सुतेन दुखीपणान वांटो घेवंक आदार दिल्या आमच्या भुरग्यांच्या गायन मंडळीच्या सर्व सल्यांक, कॉयर मास्टर ऑजवर्ड डिसोजाक, तशेंच वाजांत्र मुखांत्र कॉयराची घनता सडयल्ल्या वाजांत खेळिल्ल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा.
वर्साच्या अखेरीचे अर्गा आराधन सोडून वेल्ल्या मानादी बाब रॉन्सन पेंटो आणि ताका सहकार दिला सुमेस्तान तशेंच मिसाच्या लितुर्जीन मुखेलपण घेतिल्ल्या आध्यात्मिक समितीचो संचालक डॉल्फी लोबो आणि सर सगळ्यांक आणि वावर दिल्या सुमेस्तान सेवा दिल्या सुमेस्तान देव बरें करूं. आमच्या पिरगेच्या पात्रणाच्या फेस्त जानेवारीच्या 20 आणि 3 तारखेर आयतारा आचरशीत त्या दिसा सकाळी 6:30 वरार एक मीस ताचे उपरांत फेस्ताचे संभ्रमीक मीस 9:30 वरार संजेर सांस्कृतिक कार्य. फेस्ताक तयार जावन 9 जानेवारीच्या 14 तारखेर संजेर 5 वरांच्या मिसाक आरंभ जाता. 9 दिसांनी प्रत्येक विशय आणि फिरगज कुटुंबाक संबंध जाले इरादे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन मागतल्या. जानेवारीच्या 6 तारखेर क्रिसमसचे मीस संजे 4 वरार मंगळूरचो गवळी बाब अदीक मानादी पीटर पॉल सुडाना मिसाचें बलिदान भेटोवन त्या वेळार भुरग्यांक क्रिसमस दितले. ह्या वर्साची गरबजमेंटां जानेवारी म्हयन्यांत आरंभ जातात. फिरगजेच्या याजकांची नांवां आनी तांणी बजमेंट करूंक आसच्या वाड्यांची नांवां नोटीस बोर्डार गेल्यांत त्या वाड्याच्या गुरकारांनी संबंद जाल्ल्या याजकांक मेळोवन तारीख आनी दीस तातूंतले बेगीन निगडीत करी जाय. जायत्या गुरकारांनी हें केलां आनी ती थोड्यांचे बाकी आसा. सगळ्या वर्सा प्रत्येक सण विशेष लितुर्जीक कार्यावळी आनी नतरा वर्सा संदर्भी व्यवस्थीत रितीन लितुर्जी मांडून हाडल्या आनी जायतो वावर दिल्ल्या आध्यात्मिक समितीचो संचालक श्रीमंत डॉल्फी लोबो आनी समितीच्या सर्व सन्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादांत तुमचेर मागता. गवळीक वावराक सर्व रितीन सहकार दिवच्या आमच्या सकट कवंताच्या सुपिरेगांक आनी सर्व धर्म भयणींक आनी आमच्या फिरगजे तर्फे तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. सुम्याची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. कारकळातूर वार्षिक परब आनी नोवेना मिसाचे आनी फेस्ताच्या मिसा जानेवारीच्या 16 तारखेर तावन 20 आनी 7 तारीख म्हणची सरतली विवर नोटीस बोर्डार आसा. दीस युकरिस्तीक पुरशांव 2 तारखेर आयतारा 3:30 वरार मिलादिगतचें मीस मागीर पुरशांव स्वयंसेवकांनी वेळार तांकां नमेरल्या जाग्यांनी वचून रावचें. फाल्यां म्हणजे 9 वर्सा दिसा सकाळी 6 वरार आनी 7 वरार कोंगणी मिसा 8 वरार इंग्लीश मीस संजेर मीस आसचें ना. 2 तारखेर आयतारा मिसा सकाळी 5:30 वरार आनी 6:45 पावणे 7 वरार आनी 9:15 9 वरार कोंकणी मिसा आनी 8 वरार इंग्लीश मीस संजेर मीस आसचें ना. आमची सगळी मेळून मिसाच्या 6 भेटोवणी केल्ल्या मानादीक बाब संतोष रोड्रिगस तुमकां सुमेस्तांक वळखीचो आनी प्रस्तुत गवळीक संस्थो पासल इन्स्टिट्यूट बदजोडी असो डिरेक्टर तशेंच आमचे आदले विगार भोवमानादीक अँटनी शेरा कॅथोलीक विद्या बोर्डाचो प्रस्तुत कार्यदर्शी आमचे सगळे अवघडिस्तान वाटेल जाल्यार तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो उतार आमकां नियाळ करूंक दिल्या आनी तशेंच 3 विशेष संगती 3 संगती वय ते उडासन दवरूंक उडास करी जाय म्हणना उडास करी जेगी मिसला उपरांत करता. आमचे सगळे अवघडिस्तान वाटेल जाल्यार तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव तशेंच याजक भोवमानादी वॉल्टर डिमेल्लो सहायक विगार फादर अश्विन क्रास्टा फादर रॉन्सन पिंटो सैर याजक भोवमानादीक अँटनी शेरा मानादीक संतोष रोड्रिगस हांच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक एक संतोश भरीत समाधानाचें भलायके भरीत 9 वर्स मागता. सुरेश्वर बाब आमचो स्वामी मोरी माय आनी तशेंच आमचो पात्रोन सान सेबास्तांव आमकां सुमेस्तांक आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी मुखल्या वर्साच्या आमच्या सगळ्या जिणेंत आमकां संगात दिवन दीत म्हूण मागया. एकामेकाक 9 वर्साचे उल्हास मीस जाल्या उपरांत पटयतना कदेलां कान मांडून दवरूंक हांव विनंती करता. कदेलां सर काडून मांडून दवरल्या उपरांत कदेलां सरशी रावन वा गरजांच्या गोट्या लागीं फोटो काडयेत आनी 10 वरां पयलीं घरा पावा जाय. आमचे संगी आमचो फादर आयवन मारता आमचो वर्गजो आसा ताचो उडास येवना तांकांय आमी बरें फेस मागता आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं
देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशीर्वाद दिवं आणि या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळो. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो भरवसो सुदारून आणि शेवटपर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या पीक मोगान पेठो. तोच देव तुमचे सर कामां आनी वावर आणि सगळ्या तुमच्या जिवी शांतीन चलो, तुमच्या मागण्या सदांच कान दिव आणि ससनाच्या जिविता तुमकां पावो. आणि सर पोतवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसुदेवा क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Bapak, Piता, Amen.